स्वतः सैनिकांच्या भुरग्यांचो स्वतः सैनिकांच्या भुरग्यांचो सटके झुजाऱ्या भुरग्यांचो गोंय राज्य पुर्तुगेजांच्या अन्यायातल्यान मुक्त करपा खातीर जाणी व्हड योगदान दिलां। तातूंतल्याच कांय सुटके झुजाऱ्यांक आनी सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक उपासाक बसपाची पाळी आयल्या। गोंय मुक्त जावन 59 वर्सां पुराय जाल्यात, मात आजून गोंय मुक्त करपा खातीर वावुरपी सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळनात। सरकारान तरतूद केल्ली आसतना देखून चडशे सुटके झुजाऱ्यांची भुरगीं बेकारूच आसात। फाटले कांय दीस सावन आझाद मैदानाचेर तांचें आंदोलन चालू आसा। गोंय सरकारूय ताची दखल घेना म्हूण निमणे तांणी आमरण उपोशणाक बसपाचें जाहीर केल्लें। त्या प्रमाण शुक्रारच्यान 6 जाण आमरण उपोशणाक आझाद मैदानाचेर बसल्यात। आयज ह्या आमरण उपोशणाक आमी आयज सुरवात करता। आमी ज्यो मागण्यो सरकारा कडेन निवेदन दिवन कळयल्ल्यो आसा त्यो एकदम स्पश्ट आसा आनी अवघ्या 4 पॉयंटांनी कळयल्ल्यो आसा, सामके कळीत केल्ल्यो आसा। त्यो मागण्यो आमच्यो सरकारान मान्य करचे आनी आमकां लेखी आश्वासन दिवचे। उतरां आमकां नाका, लेखी आमकां बरोवन दिवचे। सरकारान मुखेलमंत्र्यान आमकां ऑर्डर दिवची, हीच आमी मागणी तांच्या कडेन केल्ली आसा। कारण फाटले कितलेशेच दीस जाले ते हांगासर धरना धरून बसलेले, पूण जाय तशी तांची दखल घेवंक ना। ते मुख्यमंत्र्या मेरेन वचून निवेदन दिलें, पूण तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान निवेदन घेताना कसलीच तांचे कडेन चर्चा केली ना। आनी आमी खंय तरी ते आतां उपोशणाक बसतले म्हणून CM माध्यमाच्या थ्रू तांकां कळवणी धाडटा की आमी 31 मार्च मेरेन तुमचो प्रश्न हो सुटावो करतलो। ह्या सरकारान अशी जायती उतरां दिल्ली आसा, पण आयज मेरेन खंयच्याच उतर तांच्यांनी पावल्लें ना। तेन्ना हांगासर जे स्वतंत्र सैनीक आनी तांचे स्वतंत्र सैनिकांची भुरगीं ही चड ना, अवघी म्हाका दिसता 90च्या भितर आसा। जे आमी म्हणटाले 200-250 आसा, पण प्रत्यक्षान 90च्या भितर आसा, म्हणजे एक 100च्या भितर म्हणूं येता। आनी सरकार तर परतून सांगता, इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून, आता म्युनिसिपालिटी इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून ते सांगतात की आमी 10,000 नोकऱ्यो काडटले। म्हाका दिसता 10,000 नोकऱ्यो भितरल्यो हो तांचो 1%, ते 100 जर धरले आमी 10,000सून 1% जाता। हो जर काडून तांकां जर दिल्यो ह्यो नोकऱ्यो जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलेशें कांय बिगडचें ना। उलटे ह्या CMांक गोंयची जनता, खरे गोंयकार जे आहा, जेंकां गोंयचो अभिमान आहा, ही जनता CMांक शाबासकी दितली। कडेक ह्या सरकाराक किंवा ह्या सरकारान बसला तेंचे आवय बापूय खंय आसले हें आमकां खबर ना त्या टायमार, स्वतंत्र चळवळीच्या टायमार। पण म्हजें ठामपणे सांगूं येता, ते जर आयज हांगासर बसलेले आहात जाल्यार हेंच्या आवय बापाय खातीर आमी हांगासर जर आयज उबे आहात, आमी जर हे सत्ता किंवा आमी खंयतरी विरोधान आसूं किंवा आमी आमदार जावंक पावले ह्या लोकांक बसात, नाजाल्यार आमी गोंयचे आमदार ह्या सरकारान विचार करपाक जाय। ह्या गोंयचो आमदार कित्याक, गोंयचो सादो क्लर्क सुद्दां जावपाची हेंची लायकी आसची नासल्या, अजुनूय हे गोंय हे पुर्तुगेजाच्या अंडर आसतले असले। ताका लागून म्हजी सरकारा कडेन विनवणी आहा की तेंचे कडेन खेळ करूं नाकात, तेंची परीक्षा पळोवं नाकात, ते दुयेंस पडसर रावूं नाकात। तेंचो जो मान आहा तांकां लेखी स्वरुपान दियात। विधानसभा अधिवेशन येता म्हणून 31 मार्च मेरेन हांव मोकळें करता। कितें मोकळें करता? हेच्या पयलीं तुवें कितले मेरेन गजाली मोकळ्यो केल्ल्यो आहा। हेका लागून तेंची परीक्षा ना घेता तांकां मान सन्मानान सरकारान आपोवन व्हरून नोकऱ्यो दिवपाचे लेखी आश्वासन दिवचे। आनी बेगींतल्या बेगीन जो तो म्हणटा 31 मार्च मेरेन आपूण मोकळो करतलो, बरी गजाल आहा। 31 मार्च मेरेन तांकां तेंच्यो ज्यो कितें मागण्यो आहात त्यो पूर्ण करच्यो। आमचो गोवा फोर्ड म्हणून सदांच तेंच्या वांगडा पाठिंबो आसतलो।